लुकाची सुवार्ताई गलिलेयांत जेजूचे मिसांव सुरवात जाल्लें विवरिता। गलिलेयांतावन थंयच्या कफरनावातावन आपल्या मायगांवाक नजरेताक तो आयलो। आज जेजूक नांवाडचीं चड आसात। आज जेजूची शिकवण आयकून ताची शिफारस उलोवचीं चड आसात। जेजूचे मिसांव आनी ह्या मिसांवान जेजूची गुंडी आनी हे गुंडे वेळी ताची शिकवण सर्व पवित्रत्म्याचे सक्तीन म्हणलें परत आनी परत सुवार्ता दामून सांगता। सोमेस्तां ताका नांवाडूंक लागलीं, सक्कडी ताची शिफारस उलोवंक लागलीं, सक्कड ताची शिकवण आयकून विजमीत जातालीं। एका उतरान सांगचें तर समेस्तांचे दोळे ताचेर कोंचून आशिल्ले। आयचे सुवार्तेंतलीं भोव सोबीत उतरां हींच, सर्वांचे दोळे ताचेर कोंचून आशिल्ले। लुकाचे सुवार्तेंत जेरुसलेमांत सिमियोन प्रवादीन बाळोक जेजूक हातीन घेवन सांगलेलीं उतरां हांगा उगडासाक येनासता रावणा। ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली। निजाय की नजरेतच्या लोकांनी सिमियोन पळयल्लेंच पळयलें। कित्याक इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें जेजून वाचल्लें वाचप ही गजाल स्पश्ट करता। कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगडची, बंदींत आशिल्ल्यांक सुटका दिवची, कुरड्यांक दिश्ट आनी दंडचतेल्यांक सवकासाय बसावची आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारचें, ह्या सर्वांत सडवण निशेता, सडवणदार परजळता। देखूनच जेजू म्हणटा, तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें उतर आज खरें जालें। आनी तांकां जेजू सडवणदार म्हूण समजल्लें की ना ती विंगड गजाल, पूण थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंचून आशिल्ले म्हणून सुवार्थेकारान सांगलेलीं उतरां ते दोळे भागी म्हूण पासारतात। आयचो संदेश स्पश्ट, आमची दिश्ट ताचेर कोंचोवया, कित्याक तोच आमची सडवण।